बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक आपले चिटीन 16व्या स्वरान 16वे ओळींत अशें म्हणटा: सोम्याच्या एकवटान तुमी भाव भयण म्हणून एकामेकाक तुमच्या मोगाची कुणां दियात. क्रिस्ताच्या सगळ्या पवित्र सोबेचो तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. क्रिस्तांताय जमलेल्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या देव मंदिरांत तुमकां सगल्यांक स्वागत करता. आनी हो वेळ जेजू सांगाताक मागण्यांत सारूंक तुमकां आपयता. आमचे खासगी तशेंच समुदायीक मागणे आमकां एक व्हडांतलो व्हड आनी सोंपो उपाय. रिचर्ड फॉस्टर हो नांववस्त बरोवपी आनी देवशास्त्री मागण्या विशीं अशें बरयता: मागणे म्हळ्यार देवा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या सोबे मोगाच्या संबंदान वाडप. इव्हँजेली गावदियम हे आपल्या आपोस्तोलीक चिटींत फ्रांसीस पाप साहेब आमकां अशें म्हणटा: खुर्सा मुखार उबो रावून वो पवित्र संस्कारा मुखार दिमयेर पडूंक आनी जेजूचें आसणें भोगूंक कितलें बरें. आमची जीण तो नव्यान जागयता आनी आपलें नवें जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक तो आमकां उस्कायता तेन्ना कितलें बरेंपण आमचेर देवना जायत. हें घडटा तेन्ना आमी कितें देखलां आनी आयकलां त्या विशीं आमी उलयता अशें आमच्यान म्हणूं यें. एकामेका सांगाता बऱ्यांतलो बरो वेळ सारूंक आनी आमी एकचारान वाडटा. तशेंच देवाच्या एकवटान रावून आमचो खासगी तसोच समुदायीक एकचार देवा सोबे आमी तिरायता. हीच कल्पना मनान दवरून आमच्या मुखार ह्या पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक मान बागावन नमस्कार करुया. पवित्रित्वेची, बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची आमी ह्या वेळार वाखाणणी आनी स्तुती करुया. गीत गावया. तूं येताय, तूं येताय. W24 पेज 276. Orum baktaun tu yetai yetai uttom chiva delian yetai buriang tuja betlok yetai dorashon tuji devu yetai
येताय येताय तू येताय तू येताय तू सदांच येताय येताय पवित्र सदान तू येताय येताय संस्कारांनी वेगोक येताय कुडी रोगतान पोसूंक येताय निरोतोरी रावूंक येताय तू येताय तू येताय तू सदांच येताय येताय तू येताय तू येताय तू सदांच येताय येताय पर्या रूपान तू वुडून येताय सात्वदेनी वाटून येताय एक सुरांग सांगातूंक येताय कोतोलोल्यांक बुजवूंक येताय तू येताय तू येताय तू सदांच येताय येताय तू येताय तू येताय तू सदांच येताय येताय आमच्या मागण्याचो विशय खुशाल संतोषभरीत जावन बागीवंतपण जोडुया खुशाल संतोषभरीत जावन बागीवंतपण जोडुया लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान 11व्या आवेस्वरान 40 आनी 4 वोडींत देव अशें म्हणटा हांव तुमचो सर्वेस्पोर आनी तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र देवान आमकां सगल्यांक एकेरीत मिसावा खातीर विचून काडल्यात आनी हे मिसाव वळखून घेवप देवान आमकां आनी मानून घेवप हातून आसा आमचें बागीवंतपण लेवी शास्त्राचें पुस्तक आमकां आपयता असल्या बागीवंतपणाचें जिवीत आपणावंक कित्याक आमचो बाप पवित्र आनी ताचीं भुरगीं कशीं आमी पवित्र जावंक फावो पूण जायते पावटी आमी आमच्याच वाद्याची जावन पडल्यात बरें करचें सोडून आमी वायट रस्तो धरला बऱ्यो कोरन्यो सोडून आमी वायट कोरन्याचे गुलाम जाल्या आमचें पवित्रपणाचें आंगोस्त पातकान रेवडून मेळ्ळें जालां हे तरेन
आमी पातकाची गुलाम जावन देवा सोडली पयस गेल्या. ह्या वेळार आमच्या सोर पातकांचें दूख धरून थोडो वेळ ओगीच रावून नियाळ करुया आनी त्याच बापाचें बोगसणें मागुया. बोगसण्याच्या मोनान आमी गीत गावया. पातोक मोजें केदें. I-24, page 131. I-24. Patok moche kede devak sodun gelo bhavak dusman salo tumka okman kelo kalsak dopko buksun wingin giya tumka okman kelo kalsak dopko dilo buksun wingin giya. Shanti vatik laili ektarave modlo sogloti barkelo tumka okman kelo kalsak dopko dilo buksun wingin giya tumka okman kelo kalsak dopko dilo buksun wingin giya. देव जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरोम आनी शेवट. ताणेंच आमकां हें देणें फावो केलां. आमकां आपल्या सारकिल्ली रोचून ओपुरबायेन तो आमचो सांबाळ करता. आमच्या माथ्याचो केंस ती पांयांची नाखशी पर्यंत आमकां सुबाम देण्यांनी भरता. ल्हान तशी व्हड, मोटी तशी बारीक,
आमी जायतीं देवाचीं देणीं आमच्या जिवितांत अणभवल्यांत. जायते परिस्थितीन आमी ताका अणभवला. आनी ताचो मोग आमी तरेकवार विस्मितां, घडण्यांनी तशींच आमच्या चालत्या कुस्कुटांनी आमी अणभवला. ताचो मोग सगळे सुवातेर आमकां राखता. ताचो मोग आमकां वेळो घालता. ताचो मोग आमकां एकठांय, एक समुदाय, एक घोराबो कसो दवरता. देवाच्या फावो जाल्ल्या सोर्व उदार देण्या पासत दिनवाशी काळजान ह्या वेळार आमी देवाक ओगेपणान आर्गां दिवया. तुमची नदर आल्तारार आसलेल्या जेजूचेर दवरची. ना तर कांय घडयो दोळे बंद करचे. आयज ह्या वेळार तूं हांगा बसून आसाय जाल्यार तुज्या नाकांतल्यान हो स्वास तूं घेताय जाल्यार ह्याच देवाक लागून. तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबान तूं देणी अणभवताय जाल्यार ह्याच देवाक लागून. तुजी भुरगीं बाळां, नातरां पोंटुरां तुज्या घोराब्यांत आयज खेळटात जाल्यार ह्याच देवाक लागून. तूं तुज्या घोराब्याचो प्रोमोस करताय जाल्यार, वावर करताय जाल्यार, नोकरी करताय जाल्यार, वो जावं तें घरचें काम, रांदप, सफाई, वो हेर कसलेंय काम करताय जाल्यार ह्याच देवाक लागून. तुजे कुडीचे सांदे तुका फावो जाल्यात जाल्यार ह्याच देवाक लागून. तुजें जिवीत तुका इतलीं वर्सां फावो जाल्ल्या खातीर तुज्या दोरे कुडीच्या सांद्या खातीर
तुझ्या कुटुंबा खातीर, जेसूक आर्गां फावो. आर्गांच्या मोनान गीत गावया. Q2 पेज 165. आमचो एक केस लेगून. आमचो एक केस लेगून तुझ्या हुकुमा शिवाय माथ्या वेलो ना पोटा. ल्हान गोनीतानी चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुझे रोजे बोगोर. हालचे दोलचे नावार्यान तशेंच आमचे कालीस तुझ्या मोगार राखणे. वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. पाप साहेब म्हणटा की देव पयलें पावल मारता आपलें उतर आमच्या कानार सादूंक, पूण ताचें उतर आयकूंक खुरपेची गरज. ह्या वेळार सगळीं उबी रावुया आनी देवाचें उतर चितान आयकुया. मातेवाचें शिवर्तमान आवेसवर 5 वळी 1 ते 12. लोकांच्यो उरपोंची पळयोवन जेसू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशी आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाल ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुबागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. मोचे खातीर तुमकां अपमान दीत
तुमकां दुमाळो दितेत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी सोंतोसबोरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. जेजू आपल्या दोंगरावेल्या प्रवचन सुरू करता आनी बागीवोन जावंक 8 वाटो त्या 8 बागयां वरवीं दाखयता. मोइसेसाक देवान सेनाय दोंगराचेर 10 उपदेश दिलोले तांकां जेजू ह्या बागयां वरवीं ओदीक सोपुनायेक पावयता. जेजू हे आपले शिकवणेंत आपल्या शिसां कडेन उलयता. तांणी सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार जेजू दाखयता ती सर्गेची वाट धरप. दुसऱ्या उतरांनी ह्या बागयां वरवीं कोण स्वर्गार पावता तें जेजू दाखोवंक सोदता. सुभागी म्हणल्यार जो स्वर्ग जोडूंक पावला तो. आमी कितें करून तो हो स्वर्ग जोडूंक पावला तें ही 8 बागयां सांगतात. दुसऱ्या उतरांनी जेजूचो पाटलाव करचो तें संक्षेप करून ही 8 बागयां बेस बरे तरेन सांगतात. आयज आमी आमकांच प्रश्न विचारुया. आमी भाग्यवंत कशीं जावं येता? जेजू आमकां आयज बागयां वरवीं जायते उपाय दिता पवित्रतायेचें जिवीत जियोंक. ह्या बागयांचेर नियाळ करुया आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान ती वेव्हारान घालूंक वावरुया. जेजूचो जोरी तर आमी खरेपणी पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार आमी एक बागीवंत आनी पवित्र जिवीत जियोंक गरज. मातेवाचे शुभ वर्तमान आवेस्वर 7 वड 7 हातून जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटले, सोदात आनी तुमकां गावतले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटले. ह्या वेळार आमची कांय मागणी भावार्थान मोगाल बापा चोरशीं दवरुया. आमचो स्वभाव जावदी जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता तुका.
आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यां खातीर मागुया. आपलो गोंवळीक वावर फुडें व्हरतना आपले पोरचेक पवित्रतायेचे नमुने ते जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सो बाप, जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां खातीर मागुया. सरकारी कारभार तांणी देवाक भियोन चलोवंक आनी अशें आमचे मोदें बरेपण वाडत वचूंक देवा लागीं मागुया. सो बाप, जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमचे कुटुंब बागीवंत आनी नमुनीक जाल्यार पुरो म्हूण आमच्या आवय बापाय शेपाय शेमाये खातीर देवा लागीं मागुया. सो बाप, जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जायतीं आमचीं भुरगीं आनी तरणाटीं आयज संवसारी आशेक लोबदून बागीवंतपणाची वाट चलोवंक विसरल्यात. तांची व्हड पवित्रताय जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. ह्या वेळार तुज्यो खासगी गरजो तुजे मागणे जेसू मुखार दवर. सो बाप, जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेसून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सोयीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.